लेजिस्लेचर विंगाची आज मिटींग आशिल्ली. भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर MGPचे लिडर्स बाब सुनील ढवळीकर, जीत आरोलकर ते दोगूय आशिल्ले. इंडिपेंडंट MLA रेजिनाल्ड, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आणि अंतोन हे सगळे जाण आशिल्ले. हे सगळ्या मिटिंगेत एक म्हणजे असेंब्लीचे प्रिपरेशन्स हाजेर डिस्कशन आशिल्लें. दुसरें केंद्रांतलें जें बजेट जालें त्या बजेटाचेर इन डिटेलान तांचे कडेन डिस्कशन आशिल्लें. मंत्र्यांनी आपआपली प्रपोजल्स रेडी करप ह्या विशयाचेर एकंदर डिस्कशन आशिल्लें. तिसरी गजाल, गोंय सरकारान महाकुंभाक वचपा खातीर ट्रेन अरेंज केला. ज्या कोणाक गोंयकारां खातीर वचूंक जाय तांच्यांनी नंबर दिला आमी सोशल वेलफेराचो, ताचेर आपली नांवां दिवची. 6 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख अश्यो 3 ट्रेन वयतल्यो. अजूनय आमी ट्रेन मेळटा जाल्यार पळयता, जेणे करून आपली जबाबदारी आपूण घेवन महाकुंभा खातीर वयचें हाजेरूय डिस्कशन तेंच्या बरोबर आशिल्लें. चवथें डिस्कशन्स जे आशिल्ले ते आमचे बजेट प्रिपरेशन. फुडल्या सेशनान बजेट सेशन जातलें तें बजेट प्रिपरेशन आशिल्लें. सो एकंदर बजेटाचेर तयारी सुरू जाल्ली आसा. त्या ती सगळ्या जाणांनी आपआपलें बजेट हाची तयारी करपाक सुरवात केली. आणि सरकारांतले किंवा गव्हर्मेंटांतले विविध विशय जे क्रिटिकल विशय जे आसा पयलीं हाजेर सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स ही तांच्या कडल्यान मागयल्या. रट्टी सजेशन्स घेतल्या उपरांत बऱ्याच विशयांचेर सोल्युशन प्रत्येक फावटी त्या विशयाचेर बजेट सेशनान ताचेर सोल्युशन किंवा ताजेर एखादें बील हाडपाचें आसत किंवा ताजेर अमेंडमेंट हाडपाचो आसत जाल्यार ताजो सरकार विचार करता. सगळ्यांचो व्यू तकलेक घेवन हें मांडटालें. सर थोडे मिनिस्टर बेजारोनशे गेल्यात. कोण थोडे मिनिस्टर बेजारोनशे गेल्यात. फेसीस पळयत जाल्यार कळटा. बेजारून कोण गेल्या?